गोंयांतलो दाबोळी विमानतळ बंद जातलो वा ताजो दर्जो उणो जातलो हाचेर चालू आशिल्ली चर्चा आतां सोंपल्या। दाबोळी विमानतळार नागरी आनी वेपारी विमान सेवा बंद जावची कसलोच प्रस्ताव ना अशें केंद्र सरकारान स्पश्ट केलां। हो विमानतळ फक्त घरगुती करपाची येवजण ना अशेंय सांगलां। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल हांणी लोकसभेत बरयल्ल्या जापेत ही म्हायती दिल्या। फाटल्या कांय दिसांसावन दाबोळी विमानतळा संबंधी वेगवेगळी चर्चा सुरू आसा। राज्यात मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळी विमानतळ बंद करतले असो दावो विरोधी पक्ष करताले। पूण खासदार विर्यातो फर्नांडिसान लोकसभेत विचारल्या प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय नागरी विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल की दाबोळी विमानतळ बंद करपाचो वा ताचो दर्जो बदलपाचो खंयचोय प्रस्ताव सरकारान विचारात घेतलो ना। सध्या हो विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो आसून भारतीय नौदलाचो मालकीचो आसा। भारताच्या विमानतळ प्राधिकरणान नागरी उडाणा खातीर ताचो उपयोग करतात आनी हांगा लष्करी आनी नागरी दोनूय विमान सेवा चलतात। मजगती राज्यात पर्यटकाची संख्या वाढत आशिल्ल्यान दोनूय विमानतळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हाच्या पयलीं उक्तायल्लें। हाच्या वांगडाच आतां दाबोळी विमानतळ बंद करपाची चर्चा सोंपल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।